Srimati Maria Paulina Josepha Azevedo for the post of Sarpanch. There was no contest occurred for the post of Sarpanch of Village Panchayat Sakwade Murmugao, and due to no voting required, the presiding officer declared Srimati Maria Paulina Josepha Azevedo, Panch member of Ward number 4, as newly elected Sarpanch of Village Panchayat Sakwade. Datta Naik, Ward Panch member, Ward number 3, as newly elected Deputy Sarpanch of Village Panchayat Sakwade. Masih absent. Charge absent. So everything was done as per the norms of the Panchayat. पयले सुवातेर म्हजे सगळी पंच मेंबरांक हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक म्हाका अनोबज निवडून हाडला देखून. आनी आमचो मेन इश्यू पंचायत घराचो ते आमी सगळीं मेळोन बेगीनूच तें काम करतलीं. एक इश्यू आहाय ते आमी एकठांय रावन सॉल्व करतलीं. तुमकडे आतां देड वरस आसा. होय, देड वरस उरला. फाटल्या भाशेन जे भाशेन घाला पळय त्या प्रमाणे तुमी सगळीं बाराबर रावतले. मदत 4 म्हयन्यांनीच पंचायत गेली ना, आमी बाराबून रावतलीं. कॉन्फिडन्स आसा होय तुमकां होय सगळ्यांचेर. होय. नाजाल्यार मागीर पत्ता आनी कितें इतलो दिसांनी हिंगा बसचें पडलें पंचायत मागीर थिंगा झगडी हिंगा ना, झगडी. आमी बाराबून रावन उरलीं ती काम करतलीं बाराबून रावन. ज्या भाशेन हिंगा जे विशय जाले पळय फाटल्या दिसांनी इतले त्या लोकांनी हिंगा हंगर स्ट्रायकार देऊन बसलेले, स्पेशली फॉर द वेलफेअर ऑफ द विलेज. सो हे तुमच्या मतीन आसतलें ना, ते आमी जावपा दिवची न्हय, कित्याक सगळी बरे भाशेन करपा आमी ट्राय करतलीं. कितें वायट इश्यू करून तें सगळीं मेळोन सुटावी करतलीं. सगळ्यांचे आमचे पंच मेंबर जेणे म्हाका सपोर्ट केलो, म्हणजे सगळ्यान पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा. आनीक आज ही पंचायत घडयली. सगळ्यान पयलीं दुसरो आमचो CM डॉ. प्रमोद सावंत, त्यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा. तेणे आमकां मॉरल सपोर्ट दिलो. आनी आमचे पक्षाचे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे दामू नायक, आमकां जाय ते करपाक आडमेळी येयलें. आमी पंचायत जे तरेन फाटले 4 वर्सां चलताली आनी ती पंचायत मोविन गुदिनोची आशिल्ली, पंचायत मिनिस्टराची, ती पंचायत कशी चलताली सगळ्यांनी पळयलां. आनीक आमी दोगूच जाण ऑपोजिशन म्हण आशिल्ले, हांव आनी मोरिल्यो. पण बाकीचे 5 जाणांक दुखयले म्हणटा आसतना सगळे गांवाक हे पळय 2 जाण आशिल्ले, डेरेक वालीस आनी गिरीश पिले, ते एक्टींग सरपंच जावन ही पंचायत चलयताले. आनीक तेणे सगळ्यांक दुखयले आनी आपल्याक हुकुमशाही अशी राज्य चलयताले. आनी ते एवरी मिटिंगेक सांगताले की वयल्यान येयला, मोविन गुदिनोन सांगला. आनी आमी ते मानिनाशिल्ले. आनी हांवें पयलीं आमची प्रेस कॉन्फरन्सार सांगलां की हितून मोविन गुदिनो आसूं शकना. पण जे फाटले 1.5 म्हयने, आयज बरोबर 1.5 म्हयनो जालो पंचायत उडोवन, जे 1.5 म्हयन्याक आमकां जे तशेन वागयल्या आमच्या एडमिनिस्ट्रेटरान, आमच्या डायरेक्टरान. आनी डायरेक्टराचो कोणाचो हात आशिल्लो ते आतां जवळ जवळ हें जाल्लें आसा, प्रूव जाल्लें आसा की हें सगळें करतालो मोविन गुदिनो. आनी जे तशेन तेणें आमकां वागयलें, आमी आयची जी पळय पंचायत फॉर्म जाल्या ती गांवचे साकवाळे विलेजीची, हेजें नांव आमचें विलेज आसतलें, ती मोविन गुदिनो म्हण आसपाना. आमी विलेजी खातीर वावुरपा लागून हें आसतलें. कित्याक 30 तारखेर जेन्ना मार्चाची पंचायत उडयली, विदीन 15 days आमकां नोटीस येयली टू प्रूव इट. 13 तारखेर नोटीस येयली आनी 13 तारखेर BDOन डायरेक्टराक इन्फॉर्म केलें की बाबा हांगा पंचायतीन, साकवाळे पंचायतीन सरपंच, डेप्युटी सरपंचाची पोस्ट वेकंट आसा, तेन्ना तूं बेगिनाच्या बेगीन इलेक्शन घे. पूण हो डायरेक्टर कितें करता, ताका डायरेक्टर व्हेरी नेक्स्ट डे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता, विच इज इलिगल, अनलॉफूल. डायरेक्टराक खंयच्या प्रोविजनान ते हें दिल्लें ना कायद्यान की एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करपाक प्रोविजनच ना.
तो सेक्शन 49 म्हणून घालता आणि 15 तारखेर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता. आता एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टराक अपॉइंट करपाक जायना. एडमिनिस्ट्रेटर कोणे करपाक जायो? सरकारान, गव्हर्मेंटान, सरकारान कितें केन्ना करपाक शकता? जेन्ना सेक्शन 49 एब्यूज जाला, म्हणल्यार कितें टायम आउट जाला पंचायतीचो, आमचे पंच मेंबराचो टायम आउट जाला जाल्यार आमकां डिस्क्वॉलिफाय केल्या. जाल्यार सरकाराक ऑथॉरिटी आहा डायरेक्टराक नोटीस काडपाक की बेगिनाचे बेगीन थंय एडमिनिस्ट्रेटर बसय आनी ते नोटिफाय जावपाक जाय खंय गॅझेटीचेर. आतां नोटिफाय जावना, डायरेक्टराक कांय ऑथॉरिटीज ना, ताका कोणें डायरेक्शन दिलें? आतां हे मोहीन गोयदो खबर ना, पंचायत मिनिस्टरा खबर ना, कोणें डायरेक्शन केलें इलिगल एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करपाक? आतां तो घालता आसतना सेक्शन 49 सांगता, कोण डायरेक्टर सांगता सेक्शन 49 घालता आनी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता. सेक्शन 49 कितें सांगता? फक्त ही कॅन सबस्टिट्यूट सरपंच. तो सरपंच म्हणून ताणें एक्टींग सरपंच म्हणून बसोवपाक जाय. आनी हांगा कितें जालें, पंचायतीक संवय जाल्ली आसा एक्टींग डेप्युटी सरपंच. आयज हांव एक्टींग ना, आयज हांव डेप्युटी सरपंच म्हणून म्हाका इलेक्ट जाल्लो आसा. हांगा एक्टींग ना, एक्टींग म्हणून पोस्टूच ना. तो कोण करता? डायरेक्टर. ताका एक्टींग म्हणून सरपंच बसोवपाक शकतात, विच इज इलिगल. आतां तें जालें, परत डायरेक्टरा फोंडा घालता. पळय हो डायरेक्टर जायचो पळय महादेव आरांदेकर, तो इज जंटलमॅन. तो पयलीं डेप्युटी आमचो हें आशिल्लो, कोण डेप्युटी कलेक्टर म्हणून ताणें काम केल्लें. पूण ताका फोंडाक घालपाक वयल्यान कोणाचो तरी आशिर्वाद आसा आनी कोण तो आतां कळटा. अशें जावपाक जायना की फाल्यां ताणें खंय तरी नोट बरयलो आनी थंय मांडणीक वचोन जीव दिलो, तें नांव कोणाचें बरयत तेजेर आसतलें. हांव मोहीन गोदीन सांगपाक सोदतां, तूं प्रेशरायज करनाका तांकां. प्रेशराय म्हाका खबर आसा, तुका आयज दुखला, ही पंचायत तुजी आशिल्ली फाटलीं 9 वर्सां, आज 1 वर्स आमचें उरलां, आमकांय चलोवपाक दी, आमकांय चलोवपाक दी. तूं तांकां प्रेशरायज. सिद्धी हळर्णकर हेजे पयलीं डायरेक्टर आशिल्ली, तिका प्रेशरायज करून ती सस्पेंड जाली. हांगा वारंवार परत हांगा कोणा धाडटाले तुमी? ग्रामसेवकाक धाडटाले हें करपाक, कोण सेक्रेटरी म्हणून. हांव परत हे डायरेक्टराक थँक्यू म्हणटा. फर्स्ट टायम 4 वर्सां नंतर हांगा फूल टायम आमकां सेक्रेटरी दिला आनी तो बरो सेक्रेटरी आहा, बरो सेक्रेटरी आमकां दिल्ले आसा. हे सेक्रेटरीक तुमी मेमोरंडम काडलो. अरे तुमी इलेक्शन काडलेंच खंयच्या बेजाचेर? आतां हे पळय पंचायत इलेक्शन आयज जाला, तुमी आमचो एक कोण तरी भाव नारायण नायक, तो कोर्टान गेलो, हायकोर्टान, म्हणून इलेक्शन जालें. जाल्यार आनी 6 म्हयने इलेक्शन जायनाशिल्लें. कोर्टान तुमी सांगताले, मोहीन गुदिनोन तुमकां प्रेसाक सांगलां की 60 days आर देर. जर तर तुजे कडेन 60 days आशिल्ले डायरेक्टरा कडेन, जाल्यार तुमी रोखडे व्हेरी नेक्स्ट डे कित्याक काडलें? कित्याक 5 तारखेर कोर्टाचें डिसिजन आशिल्लें, कोर्टाचें हियरिंग, आनी तुमी 4 तारखेर नोटीस काडलें. पण भिवून काडलें, कित्याक यू आर रॉंग. तुमी रॉंग आशिल्ले आनी तुमी सांगता लेट डायरेक्टर फॉलो द रुल्स. वीच रुल्स मोहीन गुदिनो? तुमी खंयचे रूल फॉलो केले? तूं डायरेक्टराक एकूय रूल फॉलो करपाक दिवना. परत तुमी मेमोरंडम काडटा सेक्रेटरीक, विदीन 3 days यू पास ऑल द फायल्स म्हणून. पंचायत कितें फक्त फायल पास करपाक आसता मोठ्यो आनी कांय ना? जनरल लोकांचे पब्लिकाचे कांय विचार ना. पंचायतीन ट्रान्सफर कांय आसना, पंचायतीन आनी कांय कसल्यो NOC दिवपाक आसना. फक्त ऑक्युपन्सी लायसन्स आनी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आनी हेच आसता आनी कांय आसना. तुमी असो विचार केला की अरे ह्यो फायल्यो बिल्डराच्यो येयल्योच कश्यो डिमींग प्रोविजनाक? पंचायत उडयलेली मार्चाचे 30 तारखेर, 15 दिसांची तांकां हें आसा. पंचायतीन इलिगल फायली येयली कश्यो, इनकम्प्लीट फायली येयली कश्यो? तुमीच सांगले काय म्हणून दुबाव येता. सगळे मोठे फायली तूं सांगता पंचायतीन आनी तूं ऑर्डर दिता, एका ऑर्डर काडटा डायरेक्टर की डिमींग प्रोविजनाचे पास कर. तो कसो पास करतलो? व्हडली फायली कशी पास करता? व्हडली फायलीच पास करपाक तुमी पंचायत बसयल्या. बरें, तूं सांगता दीस पंचायत इज अंडर द स्क्रुटिनी ऑफ द कोर्ट. मोहीन गुदिनो सांगता अंडर द कोणें स्क्रुटिनी, कोणाची स्क्रुटिनी चल्ल्या? 9 वर्सां तुजीच पंचायत आशिल्ली. आमी आतां येयले, आयच्यान आमचे पॅनल जातले, विच इज एज पर यू इट इज नॉट युअर पॅनल. तुजी पॅनल आशिल्लें. तूं सांगता डिमींग प्रोविजन फायली उरल्यो कश्यो? फॉर एक्झाम्पल हो पळय डीमार्ट येयला, तेजे 14 म्हयने फायली जेन्ना तुमी आडयली, 14 म्हयने, तेन्ना तुमकां डिमींग प्रोविजन लागनाशिल्लें. 14 म्हयन्यांनी ही फायल पास कशी जाली? कोणें दिली आनी कितले पयशे घेवन दिले हें तुका खबर ना? हांगा पंचायतीन कितें कारबार जाता? हो डेरिक वालीस आनी गिरीश पिल्ले कशी पंचायत चलयता सरपंचाक आनी हांकां कुशीन दवरून. ती पंचायत तुमकां सगळें आमी पावयलां. वारंवार तुमकां कंप्लेंट दिल्या, तुमी एक्शन घेवना. आनी जेन्ना पंचायत उडयली तेन्ना तूं सांगता दीस पंचायत इज अंडर द स्क्रुटिनी अँड आय वील डायरेक्टर वील कॉन्टॅक्ट, म्हणल्यार कितें आपल्याचो ऑर्डर घेतला, आपल्याक
विचारना आनी वी वील सेटल दोज फायल्स आनी देन वी वील इश्यू ऑर्डर म्हणटा. तुम्ही किती सेटिंग करता, ह्यो फायलीच सेटिंग करताल तुम्ही. तो क्लियर मोहीन गुदिनो सांगता मरे की वी वील सेटल ऑल द फायल्स अँड देन जी पळय ती अंडर कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी येता आनी तो हांगा कित्याक इंटरफेअर जातालो तें आतां प्रूव्ह जालें. तो सांगता डिमींग प्रोविजनाचेर. अरे डिमींग प्रोविजनाचेर तूं फायल पास कर, फक्त फायलीच मोठे मोठे येदे व्हडले बंच असं म्हणटा तुमकां रिपोर्टरान सांगता. अरे ताका खबर ना त्या डिमींग प्रोविजनाचे हांगा कशें लागतलें. हांगा डेप्युटी सरपंच ना मिटींग जायना आनी तूं एडमिनिस्ट्रेटर बसयला तो इलिगल बसयला. फायली कोण पास करतलो. तुळशीदास हितून सगळे हितून येता तूं इतलें उलयला तितून एक समजूंक ना म्हाका. फर्स्ट तूं स्टार्टींग सीएमांक थँक्यू म्हणटा, दामूंक थँक्यू म्हणटा, पूण हिंगा सगळे वारंवार उलयला कित्याक तूं मोविनाच्या अगेन्स्ट उलयला. मोविनाच्या against? सो फायनली सरकार एक मंत्री तेजो कितें एक्झॅक्टली म्हाका आमी हेजे पयले 2-3 पंचायत वडोवन 2-3 मिटींग घेतल्यो. आमी प्रेस घेतल्यो. प्रेसान सांगला आमी सरकारा बरोबर आसा. आमी तेन्ना मोहीन गुदिनो बरोबर आसा, पूण मोहीन गुदिनो आपल्या बरोबर रावपा दिना रे आमकां. हे पळय हे सगळें सांगलां तें. तो इलिगल सगळे नोटीस काडटा, इलिगल एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता आनी तो डायरेक्टराचे प्रेशर हाडटा. तेजी फॅमिली आसा, तेकाय कितें तरी आसा, तेजेय नांव पिड्यार जाता. जे 4 जाण येवंक ना म्हणटा ते कित्याक लागून येवंक ना. आतां पळय ते कित्याक लागून येवंक ना ते तांकां खबर आसतली. तेणी 4 वर्सां ही पंचायत, तेजे पयलीं गिरीश पिल्ले आशिल्लो 5 वर्सां. तेणी कशी पंचायत चलयत सगळे लोकांक खबर आहा आनी लोक आन्सर करताले ते कित्याक येवना ते. ही पंचायत आतां पळय आमी 70,000 भाडें दिता हांगा. 7 वर्सां जाल्यार आमचे कडेन जागो आसा. पंचायत कित्याक जायना. कन्सल्टंटाक 20 लाख फारीक केले इलिगल. त्याचं कॉन्ट्रॅक्ट काबार जावन सुद्धा आम्ही 20 लाख दिले. पंचायत जायना. कित्याक जायना हे मोहीन गुदिनो खबर ना. हाऊ वूड यू मेक इट शुअर दॅट ऑल 7 रिमेन इंटॅक्ट. बिकॉज ज्या भाशेन तुमची पंचायत, ज्या भाशेन फाटलो इतलो तेंप आमी पळयला, तुवेंनी कितले कश्ट भोगचे पडल्या तुका काय खबर आहा. सो हितूंतल्यान केन्ना पॉलिटिक्स ते रातया भितर कितेंय चेंज जाता. पंचायत बारीक जावं व्हडले म्हणजे सारखे तेच मला एक सांगपाक आशिल्लें. सो हाऊ वूड यू से तुमचे इतले जाण आहा ते आज बाबा आमी हिंगा दिसती पडटा त्या बराबर आसा, फाल्यां नाल्यार पळतो थिंगा जालो होता. पळय आमचे कॉज आसा फॉर द सांकवाल. आयज ते सरपंच जाला, हांव डेप्युटी सरपंच जाला. हे दीस इज नॉट परमनंट. ह्या सिटार कोणय येवपाक जाता आनी आमचे बरोबर हांवें पळय तांकां सगळ्यांक थँक्यूय म्हणलां. फाल्यां दुसरी जावपाक शकता ते आमचे कडेन ना. इट इज ऑल डेस्टिनी. प्लस कोण कसो विचार करता. आमी परमनंट हांगा कांयच घेवन बसना. कोणूच हांगा परमनंट ना. आमचे लायफ सुद्धा आमचे परमनंट ना. पूण आमी आज त्या सिटार बसल्यात आनी वी वील ट्राय टू गिव जस्टीस टू दीस सीट आनी सांकवाल पीपल. आता आमचे सांकवाल पंचायत जे सदां म्हणटा मिडियाचेर इनफेमस पंचायत म्हणून, रायट नाव इज गोन बिकम फेमस. आय फील कित्याक हांव म्हणटा एश कोन सारकी फेमस. फायनली म्हाका दिसता आमकां जस्टीस मेळटली. कित्याक आतां आयज आमचे न्यू पंचायत मेंबर जालो आहाय, न्यू सरपंच जाला आहा आनी न्यू डेप्युटी सरपंच जालो आहा. जे हांव जाणा आमच्या गांवा खातीर, आमचे सांकवाल गांवा खातीर काम करतले मुखार आनी जे बोर्ड आहा तेच करतलो हांव आश दवरता. आय लायक टू कॉंग्रॅच्युलेट आवर सरपंच मिसीस पॉलिना अझवेदो, आमचो डेप्युटी सरपंच तुळशीदास नायक आनी बाकीचे जे 4 जाण आमचे पंच मेंबर आहाय ते. त्यांनी एकठांय रावन आमकां आमच्या सांकवाल लोकांक जस्टीस दिला आनी तितले म्हूण आशा करतलो आनी हांव जाणा मुखार धांवपाक ते बस जातलें. सो आय जस्ट रिक्वेस्ट आवर टीम, ही ती न्यू टीम जाला आमची, न्यू पंचायत घर जाला आतां आमची म्हणपाक शकता, आमची घर म्हणपाक शकता. कित्याक पास्ट 7 years आमची सांकवाल पंचायत जाला ते इज टोटली इनजस्टीस. आनी आय कीप होप विथ दीस न्यू टीम आमचे मुखार बस जातलें. आनी हांव तेका परतून कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी हांव तुमकां मिडिया पावन आमची कवरेज करता म्हणून तुका थँक्यू म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच.